माहे perpetuo corice ducha burgia paso vinoti corche mahe perpetuo corice tuja borgia paso vinotico mahe perpetuo corice tuja borgia paso vinotico हे पवित्र आत्म्या रोसणारा आनगे कृपेची भांडारा बोन ई काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां दाळ तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें आनी संवसाराचे रुपूच तूं नवें करतलोय. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवडायलीं आनी ताका तुज्या जिविताची गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची पुसवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजे देवा म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बरलें आनी खालतें काळीज तूं मानून घेताय. म्हज्या देवा हांव तुका सोत मानतां हांव तुजेर पातयेतां सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सूर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाच्या काळजान तावन दूख दवरतां. म्हज्या पातक्याची काकूत कर. आमेन. बाप साहेबाच्या दिसा पासत आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तानेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान बरे कृपेन बरले सवेज पोटचे तें शास्त्रीय मदीं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बकेन तेरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. तुझ्या आश्रया काल आमी लेखतांव हे भाग्यवंती मारिये देवाचे बेपरवात करिनाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी पुण्यवार आमकां सर्वय बिगडांतली हे अनंतवती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदराचे माये तुजें नांवूच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांव केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांव पातकांक पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीचे बेगी उठूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. पातकाची सुवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोळान वावरूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुरवण्याक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाटी करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. सोबार पावटी आनी भोगतीपणान कुमसराचो आनी कुमण्याचो सक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर.
कोष्टा उपद्रवामध्ये स्वस्तिकायन देवाचे कुशी राजी जावंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखीन दुर्बळकायेन आनी आकांतांक मोगाले माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाची परतूंक हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेची आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतूच ह्या सासणाक भितर सरता ते घडयेर मोगाले माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत हांवें निमणो सुस्कार सोडू पर्यंत तूं म्हजी जतन कर मोगाले माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया सर पवित्रा आनी काकुसरा देवा जाणें मनशा कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारयेक जावं आवय तुज्या क्लेस्पुताची ती आमी तुका प्रार्थाव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातक्यांचो असो वायटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नव्यानाची मागणी सगळ्यांनी म्हणुया. शाश्वत आदराचे माये पडे म्हाका एका निर्बळ त्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुलचे माये दुसरे कोर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पासरली आशया आनी बोरवास्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे जाय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसांची पोटां जाती फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांव तुजो उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचेर ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताई. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोणाच्या चौक्यांचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये दिमी नाका हांवें सांगूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत माग. नमान बरे कृपेन मुरले सवेश पोचता सा अस्त्रे मध्ये सुदैव आणि सुदैव पूज जेसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदराचे माये तुज्या भुरग्या पासत माग. नमान बरे कृपेन मुरले सवेश पोचता सा अस्त्रे मध्ये सुदैव आणि सुदैव तुझा पूज जेसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदराचे माये तुज्या भुरग्या पासत माग. नमान बरे कृपेन मुरले सवेश पोचता सा अस्त्रे मध्ये सुदैव आणि सुदैव तुझा पूज जेसू भगवती मरे देवाचे माये
आम्हा बापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये, आदार दी, ओदरूक सांपडल्यांक मोजत कोर अस्कोत काळजांच्याक माग पोरचे पासून जाशे रातीन देवाच्या मुनेराची विनोद कोर सगळ्या देवान पेटलेल्या वस्तिना पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मेकतात तुजो सासूचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो एसाय बिणी आतां दिनार गोरसांक आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काल फोल तुजे सरवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजपूत उरयताय सासणच्या ससनांक. आमेन. ए बो कोण वाडे आंकवार मारये उगडासोर जी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलेलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोबाशेन रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारेचे आंकवारे माय मुजे तुजे सोचे हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागणाची बेपरवा करूं नाका पूण दोया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कोर. आमेन. एक काकुसरा सुमिया जेजू गोणीत आसले काकुतीन आनी शेवट नासले मोगान अजापाच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोरोपुर्यान तुज्या दुलोब दोळपणान आमची मोती गिन्या वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट टाकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बोळान सगळ्या कोणिश्ट्यांतली आकातांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे ताई आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवून देवस्थानांत सरकार भोगूंक तुका सासणेच्या सस्तांक. आमेन. करून आमच्या पिडीवंतां पासून मागुया आमच्या घरांत पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी ह्या दुयेंसाक लागून सोंसतात तांचे पासून शाश्वत आदाराचे मायेन तांचे पासून विनंती करूंक. आमचो आदार सुमयाच्या नांवान ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुमया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो. सुमया आसूं तुमचे ताई आनी तुमच्या आत्म्यात्या. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवन आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाची कोणींतली आनी भोगूंक पावोंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Saint Jerome was born around 342 AD. He was well educated in his youth, but also a free-spirited young man. He rejected his Christian upbringing to behave as he pleased. Knowing his behavior was wrong, Saint Jerome often visited the catacombs of the martyrs in Rome. Though hunting crypts eventually scared him into behaving better. He reformed his ways and was baptized in 366 as a young man. Jerome was attracted to the monastic life and began traveling, visiting cities in Italy, Gaul, Greece, and Egypt, as well as the Holy Land. He settled outside Antioch for a time
and tried to live as a hermit for a few years. Jerome was widely renowned for his intellect and skills at translation. The church continually asked him to become a priest, but he refused, preferring to remain aloof from politics and to live as a monk. Eventually, Jerome was ordained, with the promise that the church would allow him to pursue his own practice of the faith. Jerome was also known as a historian. He visited Rome in 382, and Pope Damasus forced him to stay and serve as a secretary. The Pope set him to work on translating the Bible into Latin. After Pope Damasus died, Jerome was free to return to the Holy Land, but he continued working on the Bible. Several holy people assisted him, including St. Paula, who served as an aide and a friend and helped him establish a monastery in Bethlehem. Jerome wrote letters arguing details of the faith. He corresponded with several people who would later become saints themselves. Jerome's translation of the Bible became the Vulgate, which today, 1600 years later, remains the standard Latin translation of the Scriptures. He once remarked that ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Jerome died in 420 AD and was subsequently canonized. St. Jerome is often depicted with a lion and sometimes an owl. His feast day is September 30th, and he is the patron saint of archaeologists, Bible scholars, librarians, students, and translators.
आत्म्या गायन करून या देवा मोगा गाया तालो उबानेया बापा पुताक आत्म्या गायन करून या देवा मोगा गाया बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळ बाबनो आयज पवित्र सभा घेवन जेरोम हाची परब संभ्रमता. आमी जाणा जेरोम जाचे आमी इलेक्शन जिवीत पळयलां हांगासर मोगळ बाबनो देवाच्या उतराच्या मोगान पडलो आनी चिंतलो की ताणें देवाच्या उतरा पासून आपलें आख्खें जिवीत जोडयलें आनी आयज व्हडल्यांतली व्हडली ताणें एक कंट्रिब्युशन आमकां केलां तें म्हणल्यार जो बायबल हिब्रू भाशेन आशिल्लो तो लातीन भाशेन ताणें ट्रान्सलेट केलो आखोच. आनी कित्याक ताका देवाच्या उतराचो खूब मोग आसलो. तर आयज जेन्ना जेजू शुभ वर्तमानांत आपल्या पाटलादारांक एक चॅलेंज कशी करता कित्याक ते म्हणटात आमी तुजो पाटलो करतले हांव म्हजो पांय बरो ना म्हजो पांय मोतकूच. पूण जेजू ताका मुखार बाब न्हू म्हणटा कोल्यांक दोली आसात पूण मनशाच्या पुताक हे भाशेन दोली ना. म्हणजे म्हज्या जिवितांत जायते कोश्ट येतले. कोश्टांक विस्वाशी रावात. कोश्टांक लागून तुमी फाटीं रावं नाकात. दर्शानो देवाचें उतर पाळपाक आमकां जायती संदी मेळटा पूण जायते कोश्टूय आसात. तर आमच्या जिवितांत हेच देवाच्या उतराची विस्वास करूंक सदांच ताचो पाट्टा करूंक सगळ्या वेळार जेजूचो आमकां आमी सांताची कृपा मागुया. आनी मिसान पावती परी वांटेकींचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरया. ज्या वेळार जेजूचो पाटलाव जेन्ना म्हजे सगळें सगळें बरें चलता तेन्नाच ताचो पाटलाव केला. पूण जेन्ना कोश्ट आडकोळ येयले तेन्ना ताचो पाटलो करूंक हांव विसरलां वो फाटीं सरलां दुबावलां. देवा लागीं बक्षणी मागुया. देवाचे बक्षणी दाखोवन सगळीं म्हणया हांव पत्की सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बागेन सदांच सांगपा मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिये काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिये काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. एमी हांव आयज रीव कुतिनो हे आमच्या भुरग्या पासून पेटयता. आयज तो आपलो वाडदीस समोरता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच दुसरी जे आपलो वाडदीस आनी आपल्या लग्नाचो दीस समोरता देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. आनी आयज ह्या म्हयन्याचो निमाणो दीस देवाक वाखाणुया. जायती बरी जेणी आमकां देवान फावो केली. फावो तो पावस आमकां दिलो. कित्याक आमी जाणा पावसाचो तेंप हो म्हयनो आतां सोंपता. पावसाचो काळ आनी देवान आमकां राखली पोकोरणे पिडींतली आनी शाश्वत आदाराचे मायेचे विनोणेन ह्या व्हायरसांतली जी कोण पिडेंत आसात पोकोर्ण हॉस्पिटलांनी कोश्टतात तांकां बेगीनूच बरी करूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा बागेवन जेरोमांक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कोतकोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयलो. हेंच तुजें उतर जावन आमच्या बुकेल्या आत्म्याक सुबामपणान पोसून आमच्या ताणेल्ल्या काळजांक जिवें उदक आमच्या जिणेच्या रस्त्याक पोजवळीत उजवाड. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोज उलयता सासणेच्या सस्तां. आमेन.
जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टा कडेन उलयलो. खरेंच तुमी सांगतात अशेंच तें, हें हांव जाणा. देवाक फुडो करून मनीस कितलो जिखतलो, ताचे कडेन तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान हजारांतले एका प्रश्न पर्यान ताचे जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान संस्कार पदवेन सोरबोलीश ताका फुडो करूंक कोण उबो उरला. दोंगराक तो तांकां कोलो नासतना एके सुवाते वेले दुसरे सुवातेर वता. तो रागार तेन्ना तांकां खाला आपटिता. तो प्रितूम हालयता आनी ताचे सगळे खांबे थोथारावन ताच्या जागावेली तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्याक उदें नासतना रावता आनी शिक्को मारून नोकेत्रांक तो बंद करता. ताणें एकल्यानूच अंतराल मोडून विस्तारली आनी सोमदिराची उंच लारां मोस्तून दवरली. स्पोश्ट ऋषी आनी श्रीक्षीर क्रिस्ताका आनी दक्षिणीची नोकेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताची कर्तुत्वां श्रेश्ठ व्हरती, लेखा गिन्यानां व्हरती. ताची विस्मितां मापां मेजपां भायली. तो म्हजी खोशेची वेता. तरी म्हाका दिसना तो फुडें वेता आनी म्हाका कळोच ना. तो कित्याक काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावंक जायत. वो तूं कितें करताय अशें कोण ताका म्हणत. अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जायत. वो कसलीं उतरां ताचे मुखार उलोवं. हांव निरपराधी म्हूण समजत, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो. कित्याक जाका हांव उलो मारतां तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयलो आनी ताणें जबाब दिलो जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. मोचे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. सोगली म्हणया. मोचे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. दिसभर तुका उलो मारता सर्वेस्परा. तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्या खातीर तूं कितें विस्मितां कोत्तलोय. मेल्याच्यो सावल्यो उठून तुजी तुस्त करतल्यो कितें. जबाब. मोचे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. फोंडान तुज्या बोलेपणाची खबर कोण करता. निसणटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वाशीपणाची गजाल कोण करीत. कालोकांत तुज्या विस्मिताची ओळख आसा कोणाक. नरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उगडास. जबाब. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. हांव तरी तुका उलो मारता. सकाळचे म्हजे मागणें तुजे मुखार चोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय. कित्याक तुजे मुखामोळ म्हाका लिपयता. जबाब. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. उद्गार. सगलें नुकसाण सोगोट ओलशीक फकत जेजू म्हजी गिरेस्काय. ताचे भितर रिगून रावूंक
कालीज म्हजें आशोन मागता. Sensor Vesporan, Sensor Vesporan, Soy, 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 soy. Sensor Vesporan, Sensor Vesporan, Soy, 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 soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमची तुझे सोबे आसूं. आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय वेतलों. जेजून जाप दिली, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक गोंठेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्ल्यान ताणें आपल्या माथ्याक लावूं दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण घरा आसात ताका म्हाका पयलें सांगून येवं दी. जेजू ताका सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाट्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक उरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगळ बाबूंनो, एके फिरगुजीन दोग जावं पाद्री रेतीर प्रीच करपाक गेले. आनी रेतीर प्रीच करतना कोणूच लोक ना, भोव थोडो लोक. आनीक हे लोकांचे एटिट्यूड पळोवन म्हणजे लोकांक सारकें इनडिफरन्स, लोकांक देवाचे पासून पडोंक वचूंक ना, हें पळोवन ते दोगांय निर्शेल्ले, दे वर डिसअपॉयंटेड. आनीक कितें करतात, ते सोडटात रेतीर करपाचें, बंद करतात. आनी ते डिसायड करतात, इदर वी स्टॉप ऑर वी कंटिन्यू, लेट अस डिसायड. पूण एकलो पाद्री म्हणटा तांतलो मदलो, वी वील प्रे, वी वील डू पेनन्स, वी वील फास्ट फॉर दीस पीपल. आनी भाशेन सांगून मुगळ बाबूंडू ते एका दोंगरार वतात मागणें करपाक. आनीक दोंगरार गेले आसतना लोक विचारतात, खंय गेल्यात ते, कित्याक ताणें रेतीर बंद केलो. आनी तेन्ना आसतना कोण एकलो लोक ताका सांगता, ते तुमकां लागून गेल्यात, कित्याक कोणूच रेतीराक ना. आनीक ते वयर मागणें करपाक गेल्यात आमचे पासून, मागणें उपास त्याग करपाक गेले, तुमची काळजां बदलूंक. आनी आयकून मुगळ बाबूंडू जायत्यांनी आपलें मन बदललें. अशें म्हणटात, जायतो लोक रेतीराक परतून येवंक लागलो, ताका आपयलें आनी भाशेन रेतीर ताणें परतून सुरू केलें. आनीक हे भाशेन जायत्या लोकांची काळजां बदललीं आनी देवाची कृपा त्या गांवांत आयली. अशें न्हू, इतलो एकलो मनीस जावन आसा, सेंट पीटर मारिये मोमियो, हो जावन आसा फावंडर MSFS फादर्स आसा तांचो. आयज तांचो गोडणेचो दीस, टुडे इज द फीस्ट डे ऑन दीस द सोसायटी वॉज फावंडड. आनी अशें म्हणटात, जायते पावटी मुगळ बाबूंडू ह्या भक्ताच्या जिवितांत पीटर मारिये मोमियर हे भाशेन जायती चॅलेंजीस येताल्यो, बट ही वूड नेवर गिव इन, ही वूड नेवर बाल्ज. जायत्यो आडखोड आयल्यो, पूण केन्नाच तो हे भाशेन कोणूय सोडल्यार पासून तो म्हणटालो सोडून दी, बट आय वील स्टीक, आय वील रिमेन हियर, आय वील, इवन इफ आय एम एलोन, आय एम नॉट अफ्रेड, बिकॉज गॉड इज दे विथ मी. मुगळ बाबूंडू, आमी जाणां देवाचो जेजून पासून म्हणलां, म्हजो पाटलाव तुमी सायबा म्हणून तुमी सगळे तयार आसात, पूण जेन्ना म्हजी कुशी करपाचो वेळ येता तेन्ना भोव थोडे आसात. देर आर मेनी हू वील कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड, बट इट कम्स टू डू माय वील, द वील ऑफ माय फादर, ऑर फॉलो माय वर्ड, देर आर व्हेरी फ्यू ऑफ. आनी आयज जेजू मुगळ बाबूंडू ते मनशांची आमकां एग्जाम्पल दिता. 3 people who want to follow Jesus, but they give their own excuse. पयलो म्हणटा मुगळ बाबूंडू, म्हाका तुजो पाटलाव करपाक जाय. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी, यू हॅव टू हॅव हार्डशिप्स. माय लायफ इज नॉट
फूल ऑफ कम्फर्ट्स. सगळे तुका सोंपेपण मेळटलें म्हूण समजू नाका, कित्याक म्हाकाच पयले सुवातेर रावपाक घर ना. तो म्हणटा कोल्यांक दोली वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक गोंटेर, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकटी तेगूंक लागून जागो ना. कित्याक म्हणून सुतालो? दे वील बी हार्डशिप्स. माय लायफ इज माय टिचिंग्स आर नॉट वील नॉट गिव यू कम्फर्ट समटायम्स. दे वील डिस्टर्ब यू. तुका उचांबड करतली पूण तुवें भिवपाची गरज ना. तर मुगो बाबून आमी जाणो जे कोण मिसांवाच्या गांवांनी वतात ते कितले तांकां आडकोडी आसात. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना सोंपेपणीन जेजूचो आमी खबर पडकडूंक जायना मिसांवाच्या गांवांनी, असल्या गांवांनी मुगो बाबूंडो जीव रिस्कार घालून पासून आमचे मिशनर काम करतात. दुसरो मनीस मुगो बाबूंडो म्हणटा सायबा म्हाका तुज्या पाटलो करपाक जाय, पूण म्हज्या बापायक पयले सुवातेर तो जिवो आसा, तो मतकूच हांव येतलो. आफ्टर हीज डेथ ओन्ली आय वील कम. सो ही वॉज लुकींग फॉर कन्विनियन्स. आनी जेजू तो कितें म्हणटा ताका, ओके, कित्याक जुदेवांच्या चाली प्रमाणे तुजो बापूय मतकूच आनी सगळे प्रॉपर्टीचे जे कितें आसा तें सेटल करतकूच तुवें हे भाशेन कोणाचो पाटलो करूंक जातालें. आनी जेजू म्हणटा तें बरें आसा, पूण म्हजें काम पयलें करपाक जाय. तूं तें कर, तुजें सगळें प्रॉपर्टीचें मॅटर आसा तें सेटल कर, पूण देवाचें राज पयलें परगटूंक जाय. आनी आमी जाणा मुगो बाबूंडो जरी तर जेजूचो पाटलो करूंक जाय, तुका आनी कसलेच दास्ती आसूंक फावना. म्हजो बापाय कितें करता, म्हजो आवय कितें करता, म्हजी प्रॉपर्टीचें कितें जातलें, आमी जाणा हांव कितल्या सांताच्या जिवितान आमी पळयता. आनी तिसरे मुगो बाबूंडो तिसरो मनीस म्हणटा सायबा म्हाका तुजो पाटलो करूंक जाय, पूण घरा आसात ताका म्हाका सांगूंक जाय. ही वॉज डिस्ट्रॅक्टेड. आनी आमी जाणा मुगो बाबूंडो इफ यू आर फॉलोईंग जीजस वीथ डिस्ट्रॅक्शन्स यू कॅनॉट फॉलो हीम. हें आमी पळयलां जेन्ना ह्यो 4 तरेच्यो मातयो आसात, बियां आसात, जायतीं डिस्ट्रॅक्शन येतात, कांटे येतात आनी कांटे ताका चेपून दवरतात. सो इफ यू आर डिस्ट्रॅक्टेड वी वील नॉट एबल टू फॉलो जीजस. ह्या दिसांनी हांव पळयतालो मुगो बाबूंडो कितलीं जाणां आमी हे भाशेन मिसाक येता, जावं आयताराचीं जावं दिसपोटी, बो करून जीं एबाव 10 or below 65 आसात तीं कितलीं जाणां आसात आमच्या गांवांत. बट दे वॉन्ट अ वेरी कम्फर्टेबल लायफ. एज पोप हॅज सेड, ऑनलायन मासीस कॅनॉट रिप्लेस the in-person mass or the real mass. Online masses were given for us at the time when there was more danger. पूण आतां आमी सगळे मुगो बाबूंडो कितें वी हॅव टेकन प्रिकॉशन्स. पूण लोक कितें करता, सगळे स्वातीर वेता पूण न्हय इगोजीन न्हय देवाचें उतर आयकपाक. आनी आयज आमकां बागीवन जेरोम हो जावन आसा व्हडली देख. जेरोम मुगो बाबूंडो खूब शिकलेलो मनीस आनी देवाच्या उतराचो ताच्या काळजान इतलो मोग वाडलो की ही स्पेंट हीज लायफ इन अ केव. दे से ही वेंट टू पॅलेस्टायन, ही सॉ द लायफ ऑफ जीसस देर एंड ही स्पेंट हीज लायफ इन अ केव रिफ्लेक्टिंग ओवर द लायफ ऑफ जीसस एंड ट्रान्सलेटिंग द बायबल इन लॅटीन. ही भाशेन उपास करून, ही भाशेन मागणें करून मुगो बाब ताणें हें लॅटीन भाशेन आमकां बायबल करून दिला. That's why he is considered as one of the authentic translator or authentic interpreter of God's word. कित्याक ताच्या जिवितान देवाच्या उतराचो खूब मोग आसलो. तशें होच मोग आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक देवाचो आनी देवाच्या उतराचो मोग आमच्या काळजान आमी गोठ करूंक आनी सगळे वेळार ताचो पाटलो करूंक आमकां आमी सान देवाची कृपा मागुया अशें आसा. देवा उत्सव आमी घेतला, ताका आमी सबब दिला, सबब सावंदी
जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवित वक्ता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवित वक्ता. म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमेक आमच्या आणि आख्खी पवित्र सभेच्या दावात सर्वेस्पर मानून घेऊन देवा बोरत्या देवा आमच्या सुगीचे बापा बागेवन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काडसान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणीची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस अदीक आयती जावं आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्फो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्रा आनी सासूचे देवा सोब काडी आनी सोब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या लिडीतान भक्तां सांगाती संड्रसान तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टां. पवित्र 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 दळगराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक गोंयच्या दी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पर्यंत जेवण जाचो सणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयातनांतल्यान पेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खोरात. आमी तिसरा जबाब दिवन बाबाचो कूट पुरगोटुया. तुज्या कुडसा आनी पुरोजपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमया संवसाराच्या सुरमंडळा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमीचेर बेसतालेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर मेल्यान ते आमच्या बाबां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोती हिमराणा समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंगवा मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागीन जुजे बागीन दोन पुतां आनी सर्व पाडे तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या जिवितांत सुद्दांच आमी देवाचे पदवीचेर पातयेवंक आनीक देवाच्या उतराचेर पातयेवन तीरपण सांबाळूंक आनीक भोव करून जेन्ना आमची मागणी आमी जाणा देव आयकना आमी म्हणटा तरी पूण त्या भावार्थान हें मागूंक धीर सोडिनासतना सगळी आमची मागणी ह्या वेळार आमचे बापा म्हणटा बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस की आमकां सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंड रान जेजू क्रिस्ताच्या शण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी दया काकलतीन सर पदकांनी सुटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सुद्दां एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मुखान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमिया जर पिसा तशी कूडन रोखता हांव शिंगवता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टडेला जावं पूण तशी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आमकां ताच्या उतराचेर विस्वास करूंक आनी शेवट पर्यंत ताच्या उतराक विस्वासीर रावंक आमकां उलो करता. तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगासरतल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोजनी तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पडचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सासणेचे देवा भाग्यो जेरोमाच्या सुमोरंबा सुमियार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मास्ता रोगतान तुवें आमकां बापायपणान बापाय मोगान पोसलीं. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुसुडीत कर. अशें सासणेच्या जिविताक आमकां सालामती पावय हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यांतल्यान आमी तेर्साचो म्हयनो सुरू करता. तर जे भाशेन सांगलां तेस आमी कोत्तल्या 6:30 वरांचेर हांगासर सकाळीं
आनी उपरांत फाल्यां थर्सडे म्हणजे ओदें वर आसतलें म्हणजे ते जाले उपरांत सुमार मेवता ते भाशेन आमी इल्लोसो वेळ ओगेपणान जेजू बरोबर पवित्र संस्कारान आमी सारतले आनी उपरांत मीस येतलें 7:15 आनी तुमी बी कोतकोत्यान तेस तुमचे गाराणी करचो सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बसून ह्या दिसाची शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळख कर Gesù 예도에 आमच्या काळजात रावूं घे सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजात रावूं घे बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासनां तुझे येवजोन जालें आमचे मोदें बिडात कोचे सोम्या जेजू येतुये आमच्या